बाईट दिली. आम्ही सगळे वेगळ्या तरेन आम्ही प्रत्येक वर्टिकलाचे प्रत्येक वर्टिकल आम्ही वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. प्रत्येक डिपार्टमेंट वर्टिकल तेंचे प्रेजेंटेशन तेंची सजेशन रायट फ्रॉम द RFO टू PCCF. माय व्यू अलायनिंग विथ द विजन ऑफ भूपेंद्र यादवजी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट आणि त्यांनी जे इन्स्ट्रक्शन जे दिल्या आणि देशाचे प्रधानमंत्रीची जी विचारधारा मॅनग्रोव कल्टिवेशन मॅनग्रोव प्रोटेक्शन आणि ह्यो सगळे गोष्टी आमकां देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांची विचारधारा आणि यांची नीती आमकां गोंय राज्यात वेगळ्या तरेन एस्टॅब्लिश करपाक जाय. बोंडलाचेर चर्चा जाली सगळ्याचेर आणि प्रत्येक DCF काय CCF काय कॉन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चीफ प्रत्येकाने प्रेझेंटेशन दिवपाचें ठरयलें आणि प्रत्येक आमी वेगवेगळे एक्सपर्ट्स हाडून वेगवेगळे विशयाचे जे गोंयाचे संबंधीत आहा प्लस आमी ऑलरेडी गालजीबाग एका मरीन कन्जर्वेशन रिजर्व म्हणून आमी करपाचें आमी ठरयल्लें आसा. त्याच बरोबर बॅट आयलंड एका हांगा हेजे भोंवती वेगवेगळ्या तरेचे रिफ्स आनी हे सगळ्या तेका एक प्रोटेक्टेड एरिया करपाचो आमचो प्रयत्न. आनी हे सगळे गोष्टी आतां जर आमी निर्णय घेतले ह्या तरेन आमी निर्णय घेवन मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी ह्यो निर्णय घेतले तर आमकां कन्जर्वेशन आनी कन्जर्वेशनाक जें म्हत्व आहा हे योग्य तरेन आमी इम्प्लिमेंट करपाक गोंय राज्यात आमकां यश गावतलें. आनी देशाचे प्रधानमंत्री आनी भूपेंद्र यादवजी देशाची नीती ते नीती आमी गोंय राज्यात आमकां इम्प्लिमेंट करतात. डॅमाचे ते तुमी काल कितें डिस्कस केलें म्हणटा चरवण डॅमाचे ते कितें जालां सद्या? चरवणे डॅमाचे ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंटान MLA पर्ये डॉक्टर दिव्या राणे आनी सुभाष शिरोडकरान वेळ मागलेलो आनी खूब वर्सां म्हाजे वडील जेन्ना मुख्यमंत्री आसले तेन्ना 20 कोटी रुपया आमी सँक्शन केल्ले. थंयचे रिजर्वायर तो डॅम न्हू तो व्हडलो रिजर्वायर जें पाणी आमी साठोवंक शकता आनी स्टोर करूं शकता. म्हणजे ठाणे आनी तेच्या परिसरान आमी योग्य तरेन वॉटर टेबल हाय करून आमी शेतकऱ्यांक आमी पाणी दिवंक शकता 24/7 आनी त्याच बरोबर आमी 24/7 प्रयत्न तरी करूं शकता पाणी सप्लाय करपाक. लिफ्ट इरिगेशन आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट दोनूय थंय आसतले. आमकां वेगळ्या तरेन काम करपाक खूब वर्सां जालीं. आतां हांव बी फॉरेस्ट पिरियड्सार जावन गेलो आनी विचारलें फॉरेस्टान जे कितें क्वेरी काडल्या ते WRD आमी दिवपाक लायल्या. आतां फुडल्या विकान आमी MLA पर्ये आनी आमी डॉक्टर दिव्या राणे आनी सुभाष शिरोडकर कडेन बसून आमी तें मिटींग आमी करून आमी जें मागलां ते कशें रिजॉल्व करपाचें ते WRDन रिजॉल्व करून आमकां दिल्यार आमी मागीर फुडें आमी तेजेर प्रतिक्रिया करूं शकता. पण म्हाका दिसता ते बेगिना बेगीन जाग्यार रिहॅबिलिटेट करची पडटली थोडी घरां तुमी कितें तशें कांय ना रिहॅबिलिटेट करपाचें. चरवणेचो गांव अख्खो गांव एक जाल्लो एक बरो प्रकल्प थंय येता म्हणजे कांय कारणां खातीर ते उरले ते आतां सगळे गोष्टी जे WRD जाय ते जाय लास्टाक मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी परत एकदां पूण ते फुडें व्हरूंक जाय न्ही. ते आतां डिपार्टमेंटली बी ते ते इनकम्प्लीट आमकां ते सगळें इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. ते कडेन ते आतां बाब सुभाष शिरोडकर ऑनरेबल मिनिस्टर ते थरयतले. आमची आतां मिटींग जातली. आमी जें कितें मागलां तांकां तयार करून दी मागीर आमी जॉयंट आमी मिटींग घेवन आमी तेजेर आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वील मेक शुअर दॅट दीस हॅपन्स सक्सेसफुली.